Tujuan pembangunan prasejarah sejarah Borneo आणि प्रीती मोबाईलच्या बोलण्याने आमची कल्पना तयार करताना आईस आम्ही प्रयत्न केला आणि आता आम्ही पवित्र सभे बरोबर सोनिया दिवसापासून समोर सुरू होता पवित्र म्हणजे त्याचे पोस्ट मरण आणि रोज तो शेवटचा पाहून येशू आपल्या कशाला शरीराच्या शाळांत तिथं सोडतो देखून देवाच्या उत्तराने त्याच्या प्रोत्साहनी आणि त्याच्या उत्साहाच्या मरणात आम्हाला मिळवला त्याच्या मनोजपण आणि महिमेवर जीवितान आमका वाटवण्याचे खातीर जिव्या प्रवर्तन आणि भौतिक भावनेतल्या या भविष्याचो प्रयास करून सोन्याच्या कन्या गोष्टी या कारणावरून येशू सोनिमान केलो विकार केलो प्रवास केलो या कार्याचे देवाचा आशीर्वाद आम्ही मोठेपणाने मागूया या कारणावरून येशू सोनिमान केलो विकार केलो प्रवास केलो या कार्याचे देवाचा आशीर्वाद आम्ही मोठेपणाने मागूया प्रार्थना सोपविला आणि शासनाच्या देवा जो आशीर्वाद घालून काढलो पवित्र आणि संतोषान आम्ही 20 रायाचो पाठलाव करताना ताचे दिशी सुरगीच्या जेरुसलेमात पावून आमकां वळखतो तुमचो जेताय नाजूक सोयीताय शासनाच्या शासनान माध्यमाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आणि जेरुसलेमापासून जैतुनाच्या डोंगरार सरची आसल्या बेटकाचे म्हणटात थंय येवन दोगांची सांग भिजून अशें सांगून धाडलें तुमचे संस्कार आसा ते ध्यानान वचात एक रोखडें तुमकां मेळटलें बांदून दवरलें घालून आनी ताच्या सांगात ताचें शिवून तांकां सोडात आनी म्हजे सोडची नाका कोणूय तुमकां कितें मत कर सोम्याक तांची गरज आसा अशें सांगात आनी तांकां दररोज बरोवन दितलो हें सगळें घडलें प्रभातान अशें सांगून दवरलें ते पाळचे खातीर सियोनाचे देवेक सांगात हो पळय तुजो राय तुजेशी येता तो बरो एका गांवाचेर आनी शिखराचेर जुवान बांदलेल्या आवयच्या घराचेर तो बसोन येता शिसांनी वचून जेजून तांकां बोगमालें अशें केलें निगाळपाक शिखरां काडून तांचेर आपली आंगठी घाली आनी जेजू वयर बसयलो खूब लोकांक आपली आंगोस्तां वाडयेन आपणायली दुसरी कांय जाणां घरांच्यो काळयो मेळून वाटेर गायताले फुडल्यान आनी फाटल्यान वतालो तो लोक बोब मारून म्हणटालो दाविदाच्या पुत्रा जय सर्वेश्वराच्या नांवान येता ताका जय उंच सर्ती जय जय आनी जेरुसलेम
देवतांनी ताळयांचो आयतार आमी समोरता लागून आतां सांगलें त्या वाचपान कितें वर्णन आमकां आयकूंक मेळना. जेजू जेरुसलेम प्रवेश करता तेन्ना लोक जयजयकार करून ताका सन्मान करतात, ताची वाखाणणी करतात, देवाक ताचे नव्या पासत दिवसता. हो जेरुसलेमचो प्रवेश एके भाशेन खुशालकायेच्यो घडणुको खुशालकायेची जोडी उक्ती करता जाल्यार आयज आमी ह्या पवित्र सापड्यान भितर सरता तेन्ना जेजूच्या जिविताचे इतली घोट समोरून आनी नियाळून पवित्र सभा तयार जाता. हो भयण आमी आमच्या घरांनी आसा, आमकां ह्या घडणुकांचो लाभ मेळचो ना. तरी आसतना आमी देवाच्या जिविताक एकवटून रावन देवाचें जिवीत आमचें करूंक आनी जेजूच्या मुख्य पवित्र गुटाचेर खोलायेन बारकायेन नियाळ करूंक आमकां आपयला. ह्या हेतान आमी वांटो घेता तेन्ना बाबा भयण कांयच तें मागलें, ही कृपा मागली. अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान जेजूच्या जिविताक आमी एकवटून रावूं, ताचे दोस, ताचें मरण, ताचें पुनर्जीवनपण ह्यो घडयो आमच्या जिवितान आमी खुशालकायेन समोरून भावार्थान समोरून निर्णय घेवचे दिसा आमकां म्हाका पवित्रतायेन भेटेन वांटो घेवन आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. देवाचे भोगसणे प्राचुर्येन वांटो घेवन आमी मागुया. जेजू कोसतोता तोच दूख जावन आसा आमच्या जिविताचो मुखेल भाग. कोश्टांतल्यान आमी देवाचो मोग अनुभवता, कोश्टांतल्यान आमच्या कांतीची आमकां वळख मेळटा. जेजू तुवें तुजे कोश्ट मोगान संसले. आयज जेन्ना ह्या कोरोना वायरस कडेन जायतीं कोसतोतात तेन्ना आमी जायते फावटी देवाक, सरकाराक आनी दुसऱ्यांक जबाबदारी केल्या. आमकां भोस सोमया खातीर जेजू उत्साह मनयता. मरण जावन आसा जिविताचें एक मुख्य सोप. मरणांतल्यान आमकां सासणीक जिविताक आमी तयार जाता. जेजू तूं आमच्या पातकां खातीर उत्साह मेळ्ळो, पूण आमी ह्या कोरोना वायरस कडेन गेल्यार भोवशेमुतान आमच्या जाता ते भाशेन आदार घेवन सोडल्या. आमकां भोस दिश्चार कर. जेजू पुनर्जीवन जाता. दोन क्रिस्ती भावार्थाची संवसारीक पोळी सोंपल्या उपरांत पुनर्जीवनाच्या भावार्थान जियेता. हो बरोसो जेजून आमच्या काळजांत घातला. आमी ह्या कोरोना वायरसाचे वेळार एकामेकाक आमच्या उतरांतल्यान आनी फेसबूक, वॉट्सएप माध्यमांतल्यान भरोशाचे दूत जावंक ना, पूण निराशेपण हाडपाच्यो खबरो वांटल्यात. आमकां भोस सोम्या खातीर सोल पवित्र देव आमची ताकद करूं आनी आमची पापां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थना त्या आमच्या घरांत आसलेल्या दर एका घराकडे बसप पळयता, दर एका पवित्र सभेच्या बांगड्या बसप पळयता. देवाचें सोद बरेपण, देवाची पेखोवणी आमकां मेळून बरोबर देवान आमी मागुया. सोल पवित्र
परत घालतेपणाची देख घेवंक आमच्या सगमंडळान मनशा सोय घेवचें आनी पुरसाचे मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाता. आमचे जिणेंत ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनरुज्जीवनांत वांटो घेवंक मनवळायेन आमकां पावलो. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव सोय पवित्र आत्म्याच्या जियेता आनी राजकोट चलयता सासणाच्या सासणान. इस्रायल प्रगटाच्या पुस्तकावेले वाचो. सर्वेस्परा दर्यान म्हाका बऱ्या शिसाची जीत दिल्या. तकलेल्यान म्हज्या उदराक धीर दिवन तोच म्हज्या काळान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकून खरो शीस कसो आपणाक जीत दिवन दर सकाळी तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दर्यान मोशें काम उखडल्या. हांवें जाल्यार परतें बॉल करूंक ना. कोसळून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यान हांवें म्हजी वाट दाखयली. म्हजें घाट सुट्टल्यान म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो पेटल्यो पडटाले आनी म्हजे दिवी उडयताले तेन्ना पळोवन हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमाराची पर्वा करिना. उज्याच्या कातरा भशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जालें. देवाचे उतोरे. आमचो जाता म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हणया म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलें म्हज्यो मस्कऱ्यो करता. म्हजीं केबाळां करता. म्हाका केळून तोपी हालयता. सर्वेस्पराचेर फांत्यो नासल्यो तर ताणें म्हाका रिबाटलो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणें ताका चडोवचो. जाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी. निश्चूर मनशाचे पेडे म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विकता. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका न्हिदूंक मेळटा. जाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगवळी आपणा भितर बांदता आनी म्हजीं आंगळे कोणाक पडचें ताचेर हांसो उडयता. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. जाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं भाव भयणां मदीं तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात जाता तेन्ना सगळे माथ्यार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या समेत भुरग्यांनो ताका मान दिया. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो ताचें वंदन करा. जाबा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मागीर पावलो फिलिप्पिकांत बरयल्ले चिठ्ठीवेले वाचप. जेजू ख्रिस्त देवाच्या सैमाचो. तरी ताणें ही देवाची गोड आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामपणाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच कार्य केलो. मनशां भाशेन शिवून देव तो घालतो जालो. मरो पर्यंत आनी कुसाक मरो पर्यंत घालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गांत संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवान दिवी म्हणटी आनी देवा बापाक मेहमान दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे गोश्टी परगटचे.
मरोपर्यंत पुरुषाक मरोपर्यंत जेजू आमचे खातीर कातरलो देखून देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवा परस व्हडलें नांव ताका दिलें. स्वर्गस्थ तुमचे सोबे आसूं. देवा प्रमाणे आमच्या सुन्या क्रिस्ताच्या पोस्टान मरणाचो इतिहास. जेजू हाडून राजपालांतल्यान वो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं जुदेवाचो राजा न्हय? जेजून ताका म्हणलें, तूं सांगता. आनी मुखेल यात्री आनी जाणटे ताचे आड घराणे करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हणलें, कितल्यो बोवाळ्यो तुजे आड येता त्यो तूं आयकनाय? पूण ताणें एका वखदाक देखून आपणाक जाप दिना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. पूर्वेक सोय खंयच्याय एका पयल्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची सोय आसली. तेन्ना बाराबास म्हणलोलो एक नांवांतली पयली आसलो. देखून थंय एकठांय जाल्ल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलो तुका जाय? बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटा त्याचेर सोड. नाटकाळेन ताणें जेजूक आपणाच्या हातान घाला म्हूण पिलात बरें जावन आसलो. राजपाल हें सगळें बसलोलो आसतना ताचे पत्नी अशें ताका सांगून धाडलें, ह्या भाग्यवंताचे भानगडीत तूं पडूं नाका. ताचेर म्हाका सोबत पडून आज हांवें जायतें घडलां. ह्या मनसो मुखेल यात्रिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागून लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो तेन्ना ताणीं जापाक दिलो. पिलातान तांकां म्हणलें, तो क्रिस्त म्हणटा त्याचेसून हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जापाक दिलो. पिलातान म्हणलें, तो कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण निवडी व्हडल्यान बोब मारूंक लागले. तेन्ना आपलें कांय चलना पूण ओदीक ओदीक उचांबळ्या जाता म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडून लावन लोकां मदीं हात धुले आनी म्हणलें, ह्या मनशाच्या रक्ता विशीं हांव गुन्यांवकारी न्हय. ही तुमची जबाबदारी. न्यायाधीश पर्यंत प्रतिपाद केलो. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेलबंद घालून उसार लावन तांचे आगेन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्यायशाळेंत व्हेलो आनी ताची सोडमणी सगळी परतून एकठांय केली. ताचे आंगावळी काडून ताचे तांबडे आंगवस्त्र घालें आनी गांठयांचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बेटकाटी दिली. ताचे उपकार दिली म्हणून ताका पिणून ते म्हणटाले. ताचे पिठी उडोवन ताच्या हातान ती बेटकाटी काडून घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताची वेवरां केल्या उपरांत ताचे तांबडे आंगवस्त्र काडून ताका नव्यान ताची खाशा आंगावळी घाली आनी ताका उत्साक लावन घेवन गेले. भायर बेकारार सिमा नांवाचो सिरीक गांवचो कोणी मनीस तांकां मेळ्ळो आनी ताणें ताका जेजूचो पुलीस सोडूंक वेटीक दवरलो. गोलगोथा म्हणजे गोठ्यांचो जागो म्हणटात ते सुवातेर पावतूच ताणें सोऱ्यांत पीठ मिसळून ताका पिवूंक दिलें. पूण तें जातले उपरांत तो पियेना जालो. ताका उत्साक केल्या उपरांत
हो जेजू देवान सरा आसा तेन्ना तांचे बरोबर दोगां चोरांकूय खुर्सार मारले एका दुसऱ्याक गावयाक तेणें एको लोक आपली तोपली हाडून जेजूची बोकाणां करून म्हणटालो तेच कोणी शास्त्रीय आनी जाणट्यां बरोबर मुखेली आदिकूय ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले तेच भाशेन ताचे बरोबर खुर्सार मारले लोक चोरूय ताच्यो इश्टायो करताले दोनपार जावन 3 वर्सां सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वर्सां जेजून व्हडल्या गळ्यान म्हणलें एली लामा सबक्तानी म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय हें आयकून तुवें आसलेल्या बऱ्यांनी म्हणलें आनी तांचे मोटऱ्यांतल्यान धांव मारून एक आलोंबे घेतलें आनी तें शिरक्यान दवरून आनी एके कुडीक लावन जेजूक घेवन दिलें हेरांनी म्हणलें पूण दुसरी जेजून व्हडल्यान आडून प्राण सोडलो तेन्ना देवळाचो पडतो गोंयकान सकल दोशी दिसो भुंय कापली पडपाक फुटली कोण उक्ते जाले आनी जायत्या वेगळ्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवन जाल्यो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत ती मुळांतली भायर सरून पवित्र शारांत गेली आनी साबार जाणांक दिश्टी पडली भुंय काम आनी हेर घडटालें तें पळोवन सोदपती आनी ताचे कळावोर जेजूक राखूंक आशिल्ले ते जबर येवन म्हणून पावले हो पुरेपूर देवाचो पूत जालो आसलो जबरान पावले कोस्तांचो आयतार आमी आयज सोडून आनी ह्या कोस्तांच्या आयतारांतल्यान आयज आमी नवार्थी हें पोयम पवित्र सागोऱ्यांत दवरता जेच्या जिविताच्यो पयलीं घडयो जावन ताचें रात्र जेवण निमाणें जेवण ताचें खोस मरण आनी उपरांत ताचें पुनर्जीवनपण आमी समोरून थोड्या दिसांनी जायते आयकून घेतात जायते जाणा हांव बेटना तांच्या तोंडांतल्यान हीं उतरां आयकून घेतात कारण ह्या वर्साक आमकां पवित्र सागोऱ्यांत ना ह्या वर्साक आमकां निमाण्या जेवणाचो दोबा चलना ह्या वर्साक आमकां गूड फ्रायडे निमाणो शुक्रार ना ह्या वर्साक आमकां इस्टर ना जायत्यांनी उद्गार म्हजे सगळे मागता जाल्यार जायते जाणां ह्या उद्गारांत निराश जाल्यार होय उद्गार म्हणटात आमच्या जिवितांत आमी अशें केन्नाच पळोवंक ना थोडी जाणटी बाबूय म्हणटात म्हजें आपलें जिवीत सरळ केलें इगोर्ज मोद आसली हें अशें संभव ना जाल्लें आमकां केन्नाच पळोवंक आनी आयकूंक मेळ्ळें ना ह्या वर्साक हे निर्भार आमकां मेळना हे भाशेन एकूच
आमच्या जिवितांत आमी भोगता देवाच्या जिवितांत लागशिल्ल्यान नियाळ करपाच्यो बऱ्यो आमकां अनुभवूंक मेळना जाल्यार भाव भावार्थान आयज असल्या संदर्भांत वांटो घेवंक आमच्या पवित्र सभेंत आमकां उस्तायना जावं आमचो बाप साहेब जावं आमचो गवळी बाब आमकां सगळ्यांक उलोवप करता म्हणटा आमचें भावार्थाचें जिवीत आमी सोडून दिवचें न्हय सांगचें न्हय पूण घरांत रावून ते पिळे वेळार आमी जाता ते भाशेन देवाच्या एकवटान आमी रावचें जाल्यार आयज हेंच आमी ह्या हेंच आमी समरोवंक एका ल्हान भुरग्याची जॉनी नांवाच्या भुरग्याची गोडी आसा देवळे आमच्या ह्या सिच्युएशनान आमचे परिस्थितीन सारकी लागता हो जॉनी धाकटो भुरगो ताळ्याच्या आयतार दिसा वायट आमी समरोवंक त्या आयतार दिसा बाबडो दुयेंत पडलो आनी दुयेंत पडल्यान ताका घरा रावचो पडलो मिसाक वचूंक मेळोंक ना आनी तेन्ना आपल्या आवय सांगता घरा आसलो पळय जेन्ना ताचो बापूय मिसाक घरा येता ह्या बापायच्या हातांत तो ताळयो पळयता रामाची चुटकी पळयता आनी आपल्या बापायक विचारता ही कितें तुज्या हातांत तुवें घेवन आयला कितें आनी ताचो बापूय ताका उमेदीन कसो लागता ह्यो ताळयो घेवन आयज आमी जेजूक येवकार दिला जेजूक आमच्या गांवांत आयलो आनी हे भाशेन ह्या ताळयांनी आमी ताका येवकार दिला बाबा जॉनी दुयेंस जावन मरूंक लागलो एकूच आयतार हांव मिसाक वचूंक ना एकूच आयतार आनी हांव मिसाक वचूंक ना आनी जेजून आपलें आसमें दाखयलें एकूच आयतार म्हाका मिसाक वचूंक मेळना आनी त्या आयताराकूच जेजू आयला ह्या भुरग्याचें धोरण ल्हान बापायन ताका सांगलें ताका दिसलें खरेंच जेजू ताच्या गांवांत ताचे इगोजेक आयला आनी बाबा दुयेंस जावन मरूंक लागलो आपल्या जेजूक भेटूंक मेळना बरें आयज बाबा ही इत्सा आमची ह्या वर्साक आमकां हे पवित्र सभेच्या कुटुंबांनी वांटो घेवंक मेळना आनी बरें आमी दुयेंस जाल्या पूण बाबा ही वर्सां आमी ह्यो बऱ्यो समरोवंक तेन्ना कितलें बरेंपण आनी कितलें भावार्थाची एके भाशेन वाड आमच्या जिवितांत जाल्या तें आमी ज्ञान करची गरज आसा आनी करून बाबा आयचो आयतार आनी आयच्या आयताराची वाचपां आमकां आदार करता आयचें पयलें वाचप बाबा आमकां इसायास प्रवादिच्या पुस्तकांतलें आयकूंक मेळटा जो इसायास प्रवादी एका संस्थोल्या सेवकाचें वर्णन करता इसायासाच्या पुस्तकांत 40 ते 55 अभ्यासवर ते 15 अभ्यासवरांत आमकां 4 असले अभ्यासवर मेळटात जंय हे 4 अभ्यासवर संस्थोल्या सेवकाची खबर सांगतात आनी आयज जें वाचप आमी आयकलां थंय हें तिसरें गीत संस्थोल्या सेवकाचें जंय हो संस्थो सेवक आपणाकूच दुसऱ्यांची स्वाधीन करता आपुणूच खालतो जाता आनी सगळें खालतेपणान आपणाकूच ह्या संवसारांत जगोवंक दिता आनी बाबा हें धोरण जेजू आपल्या जिविताक लायता आपल्या मिसाक लायता आपल्या भावनाक लायता आनी बाबा हे भाशेन उलयता इट इज अ फोरशॅडो ऑफ द लायफ एंड मिशन ऑफ क्रायस्ट जे जेजून केलें तें जायते वर्सां आदी इसायास प्रवादी ह्या संस्थोल्या सेवकाच्या ह्या गितांतल्यान दाखोवन आनी पळोवन दिता गोमजान अशे भाशेन जेजू जंय तो पदवी नासलो ह्या संवसारांत सगळें घालतेपण घेवन येवन आपल्या जिवितांत एक संस्थो सेवक कसो वागता दुसऱ्या वाचनांत भाग्यवान पावलो फिलिपिकांक बरोवन हेंच आमकां सांगता जे नेमान जेजू देवा सांगता सगळे
उद्वीक जेकालो सगळ्या बरेपणान असलो power in everything, in eternity, so time, Jesus Bapas Santa Jekalo, to Borepon, Sorun, Ya Samsarata, and in Haldepon, Apanaita. Yagitan, and Ya Vaspan, Bagim Paulu, Jeruche Bornon, Sogle, Haldepona, Borikota, आपल्या जीवितात आणि खालते कोण टाकले तुझार मोठ्या खालते कोण टाकले ने पासो जेजू सोपता गोई उभारलो आणि सोपताचो ताका राय केलो सांगता मोबाईल बघून आयची सांग दोन शुभ वर्तमान एका शुभ वर्तमानात आम्ही पळयता लोक जेजू सोयी करता लोक जेजू वाखाणटा ताच्या पायांमुळे ताचे वाटे आपली अंगावळी घालतात ताळयो घालतात सगळ्या लोकांच्यान ताका जेरुसलेम येवकार दिता जाल्यार आमी पळयता आयचो इतिहास आसा जेरुसलेम कोस्तांची गोडी आमकां उक्ती करता कशे भाशेन कांय जाणां जेजूक नाकारतात कशे भाशेन कांय जाणां जेजूक आपल्याचो गुन्यांव दिनासतना हात धुयतात कांय जाणां जेजूक खुर्सार मार म्हणटात कांय जाणां केशायो करतात हो भयणो अशें करून आमकां जेजू विशयान एके वाटेन विशालताची गोडी सोयसोयकार जाल्यार दुसरे वाटेन ताका खुर्सार मार ताका मरण हो असल्या नाऱ्यांनी जेजू विशय आमकां हें मेळटा म्हणून भाव भयणो भावार्थाची गोडी आमी ह्या दिसांनी जियेता जावं आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यात आमच्या जिवितांत दूख आयला आमच्या जिवितांत कोणी आमी पिडेन आसात पूण असल्या घडींनी हांव म्हणलो ते भशेन आयज हें पवित्र सातोळें आमी केला तेन्ना आमच्या जिवितांत घडटले दोश आमच्या जिवितांत आसुली पिडा आमच्या जिवितांत भोगता ते आटापिडे आमी जेजूच्या कोश्टान घालुया त्या पवित्र सातोळ्यान जेजूचे कोश्ट आमी अनुभवता नियाळटा ह्या कोश्टांनी आमी आमचे पॉयंट करता तेन्ना बरेपणी ह्या कोश्टांतल्यान आमकां मेळिल्ली कृपा आमचे घेवया ह्या कोश्टांतल्यान मेळिल्ली शांती आमचे घेवया आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत सदांच संतीमोत जावंक मागया कित्याक बाबा कोश्टांनीच जेजूचें जिवीत आकार जावंक ना मरणानूच जेजू ह्या संवसाराक संपूर्ण वचूंक ना पूण ताच्या जिवितांतली ही मोठी गोडी आमी समोरता ताच्या पुनरुत्थानाची जी जैताची गोडी जी जेजून मरणाचेर जैत केलें जी जेजून कोश्टांचेर जैत केलें ती गोडी ताचे बरोबर आमी समोरूंक कित्याक हो भयणो कोश्ट आमच्या जिवितांत सदांच उरना दूख आमच्या जिवितांत सदांच उरना पिडा आमच्या जिवितांत सदांच उरना पूण बरेपणी जेन्ना जेजूच्या कोश्टांत आमी वांटो घेता जेजूक एकवटून आमचें जिवीत आमी सांगपाक येता तो आमकां जैती मोल करतो हें बरेपण आमच्या जिवितांत घेवया हें पासत हो भयणो दोन वस्तू आमच्या जिवितांत करूंक पावली पयली वस्त म्हळ्यार बरेपणी हें पवित्र सातोळें आमकां पवित्रतायेची भरती दिता तेन्ना सगळे पवित्रतायेन भाव भयणो आमी जेजूच्या कोश्टांनी वांटो घेवया जे आयज सावन ही गोडी आमी सुरू करता हें पवित्र सातोळें बरेपणी आमकां जेजूचो अनुभव मेळयतलें सातोळें जावन दी ह्या पवित्र सातोळ्यान बरेपणी आमी जेजूची कृपा जेजूची शांती आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आमकां आदार मेळटलें आनी दुसरे फावटीर जेन्ना आमच्या घराब्यान आमी आसा तेन्ना आमचें घराब्याचें जिवीत एकवटाचें करुया आनी एकवटाचें करतना ह्यो घडयो आमच्या घरांत ह्या वर्साक आमी रावन नियाळटना बरेपणी जाता तितले उपाय जे पवित्र सभा आमकां दिता जावं जे वर्साच्यो वाटो जावं देवाच्या उतराचेर नियाळ जावं आमचे घरांतले मागणे सगळे शिकायेन करुया आळसायेन न्हय वो आमकां करूंक जाय म्हणून आमी करूंक
उबी सोबी घेऊन आमकां हे भाशेन मेळोवप मेळटा आमच्या घराब्यांकूच रावून ह्यो घडयो सगळ्यो पवित्रतायेन सांबाळुया आनी आमची जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्र करूंक ताचो आदार आमकां मागया हेंच मनान दवरून आमची नियाळ आमच्या पवित्रांत भाशेन देवाची कृपा देवाची मजत आमकां ह्या समानाक मागून जेचे मनोज पंचायत समोरून आमकां ताचो आदार मागया उबी रावया आमचो बाबा सोनी बरोबर करूया सन्मानदार देवा सत्पवित्र बाबा सरकार आनी पृथ्वीच्या आसनार आनी क्रिस्ताच्या एकल्याच तुका आमच्या सुया पवित्र आत्म्या वरवीं करून सांगलो आमकां लेखनाय सांगलो पोसल्या कालने पोसले ताका प्रसाद जोडलो तोमेला आनी हिरो तोमेला मध्ये गेलो इसरायल सामन्याला वचून जालो सोलार चलो सोपविला देवाच्या वास्ता निदान जिव्याची मुस्ती करतो सोपनांता पवित्र आत्म्या आतुरी पवित्र सभे भक्तां सयता पात्रांचे पोसले उडीचे जेवण पावन सासणाचे आमेन देवरान पवित्र सभेची मागणी आमच्यो गरजो आनी वरदान देवा सच्ची उदार तो एका पावण्यावटान आमचो सभा जातलो कोश्टांमध्ये आमी जेजूचेर विस्वास दवरता सुमी म्हणा कोश्टांमध्ये आमी जेजूचेर विस्वास दवरता आमच्या पाप सारका विस्ती सारकांनी त्यागत्यान आनी प्रकाशान जेजूच्या दोळ्यान आपले पोचूचे संतोष करूं आनी ताका पुसोवन आनी पेटोवणी दिलोल्या ताच्या जगार प्राणाचे घेवन सेवक जावन ताका बापाचो आदार मागूया सभा आमी जेजूचेर विस्वास दवरता आमच्या राजकीय वेळार दुर्बळां कोश्टोकऱ्यां आनी बायलां वेल्या सगळे केरी पुसो आनी दोळ्यां लागलो आनी ताची हात बरोबर दोन करून पोटपाक तिडकेन वावरून ताका बाबाचो आदार मागलो सभा आमी जेजूचेर विस्वास दवरता जेजूच्या कोश्टाचेर दोंगर घालून आनी ताची स्तुती आनी बोल घेवन आमी ताची काळवादारां आमची वेगवेगळ्या कोश्टां जेजू मेळयल्या सोयऱ्याच्या वगडाच्या कुळाक पुरो करून आमकां बाबाचो आदार मागलो सभा आमी जेजूचेर विस्वास दवरता चिंता लाखाच्या कोश्टांचो भुगी सोडलेल्या ताच्या कोश्टांनी मुसळेचो सांगार मोगाची सेवा आनी पेटोवणेचो विलास घेवन बरी सावयताना आमी जावन बापाचो आदार मागया सभा कोश्टांमध्ये आमी जेजूचेर विस्वास दवरता देखीक कोरोना व्हायरस हे पिळेक मोफत मेळ्ळो आनी हे पिळेक सांबाळलेल्या सगळ्याचो जीव राखून आनी असले उद्देश आमचे दोळे खूस करून आनी वेगवेगळे गेल्यार तांकां सुखीचे सूख मेळून बापा लागीं मागया सभा कोश्टांमध्ये आमी जेजूचेर विस्वास दवरता आमची खासगी मागणी ओगे पडटांची बाबा पवित्र सभेची आनी आमची खासगी मागणी वेळार आमी तुका आभार ह्या पवित्र सगळ्यान पवित्रतायेन वाडून तुज्या सांगातान एकवटान आमचें जीव जिवूंक ह्या मागण्या वरवीं तुजो आदार तुजी बराय आमकां मागया बाबा तुजें जिवीत आमचे सगळें सदांच सांबाळीत आसा तुजें बरेपण दिसान दिसता तें आमी अनुभवता आनी भोगता त्या जिवितान आमकां सदांच तुजे प्रत्यक्ष आदार दी तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल आनी आमचे दोस तुज्या कोश्टान मेळोवन आमची जिवीत तुज्या जिवितान मेळोवन जिवूंक आमकां सगळ्यांक तुजे कृपेन कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं
घरात देव बाबा आतापासून जाऊन मागा सर्वेश्वरा आमच्या कंबळा बाबा तुझ्या त्या सुद्धा तुझ्या पुस्तकांमधून तुझे बक्षणे आमकां वेगळीच मिळेल आमच्या पुण्यात हे पावले तरी तुझ्या श्रेष्ठ उत्तम योजना लागून तुझ्या वेळ काळजाचो मायमोग आम्ही बघून पाहू आम्ही मागतां कृष्ण आमच्या सोन्यावरवी सर्वेश्वर तुमचे सोने आसूं आमची काळजां उबारल्या सर्वेश्वरा आमच्या देवाक निवासून द्यावो सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सोर आणि शासनाच्या देवा सोरकाळी सोरकाळी येशू ख्रिस्त आमच्या सोन्यावरवी आमकां निवासून पावो ओ गायडो निचो आनी आमच्या गायडाचो निरोगी तो तरी पाक्या आनी कांय गोष्ट संस्कृत ज्ञानाक पावनासनी दास नुसत्या मनशां पासत आपणाचेर घेतले ताच्या मरणान आमच्या वरात पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनांत आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून सगळे संवसार आनी देवतांचो दरबार ताका मान भोवमान दिला निरोगी ताची स्तुती गायता पवित्र 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 बाबा प्रसन्न सगळ्या पवित्रपणाची सोड ज्या पवित्रात्म्यान घडवून गेली पवित्र करून म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताची कूड आनी गौरव आपलेच खुशेन हो समोर झुकून विचारली ताणें उलयलो तुका निवासून दवरलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही नवशी कूड तुमचे बसत समोर दवरची हेच पळय जेवण दोन काल सिद्धी तुका नव्यान दिवस ती आपल्या शिसांत दिली आनी तुम्ही समेस्त घेयात आनी घेयात म्हज्या रावताची कास नव्यान सासणीक कोराचे मेळ्ळो आतांचे बक्षणे वेळार तुमचे बसत आनी समेस्त तुमचे बसत निवाडवतले हें म्हज्या उलासा करा बाबाचो दूध करूया तुझ्या पुरसा आनी नवजीवनपणावरवी हे आमकां सगळीं सोन्या संवसाराच्या सोन्या आमची सगळी बाबा तुझ्या भवनाचो आनी नवजीवनपणाचो आमी गोपीपणी उल्हास करता आनी हो जिविताचो अनुभव आनी सगळी शिकाव तुका समोर दिता तुजे मुखार जी सेवा करूंक आमकां बाबा देखून आमी तुका दिवनासता आनी तुजी शिकवण सगळ्या आम्हा समस्या पवित्र आत्मे करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आपल्या प्रेमीचे क्रिस्तावरी तुझे पवित्र सोबीचो उल्हास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बातमी बाबा फिल्मेन आमच्या मोदी बाबा आनी सगळ्या व्यक्ती वतावरो तिका प्रिती मोगान हाडल्या पुरण जीवनपणाचो भरवसो करून मेळ्ळ्या ती आमच्या बातमीची खातर कर तांकां आनी क्रिस्तावरी ज्ञान समेस्तां तुजे पोचळीक मुखार पडयत पावलो परिशोधीय उदीत जावन ही पिढी संवसारांत सोपून गेल्या आमच्या भाव भयणीचो उल्हास करूया देवान तांकां सगळींचें सूख फावो करपाक आम्हा समेस्तांची दया करपणारी मागता आमकां बरी देवाचे मायेक सांगता
तिच्या पोटी बागेवन सुजे बागेवन दोन बदला बागेवन सुजे वाच आणि सोडकडी कामावल्या विसोकल्या भोवत्यावरो सासनाच्या सुखात आमकां वाटली ताच्या सांगता तुझी मोहिमा रावून आमकां पावतो जेजू क्रिस्ता तुझ्या उदावरी त्याच जेजूबरोबरी त्याच दिसांचा त्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पिता बाबा सर्व वंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासनान आमच्या सर्वांची आज्ञा मानून ताणें शिकवलें प्रार्थना म्हणून आमच्या बापाक आमी गिरान आनी मोगान उबारले आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा तुझें राज्य संपले तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडो गिराय संपले आनी आमी आमचे चुकल्या पळयता तशी आमची पातकां मारूस आनी आमकां नागरीक करूं नाका म्हूण वायटांतली आमकां स्वर्गस्वराक सुरू वायटांतली आमी देवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आनी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वदा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशा दवरता तर आमकां जिवनाक आपली सोड पावतांतली सुदय आनी सोड आनंदांतली वाटाय सुम्याच्या क्रिस्ता केंद्र करून म्हणटा शांती दवरता म्हजी शांती करता आमच्या पापांचे न्हय म्हजे पवित्रेच्या पापाचेर विश घाल आनी जे विशय पडून येता शांती आनी पुस्तिकाय पडत सांबाळ म्हजो जे आनी चोयताय शासनाच्या शासनान सुम्याची शांती सदां तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती मागूया ओ जेजू आपल्या बापाचें वळखण सोडून खातेपण घेवन सगळे नागरिकांय ह्या संवसारांत आयले संस्थो सेवक कसो ह्या संवसारांत तो वावुरलो आनी आमच्या आत्मा कसो मेळ्ळो हे जेजूक आमच्या जिवितांत आवडटान घेता आनी ताचे भाशेन आमची जिवीत पवित्र करता आमची सगळीं सुखाची प्रार्थना Bom Rabá, o Brooklyn, Lenamana da Chique, o Sagrada de Chico, Zarian Chiman, e o Sagrada Robot Zarian Chiman. A Chimona, o Savar Corpota, Namsa, Azani, Viswas Kaya. Totacha Noshma, Rini, Shortbrian, Iran, आणि परमेश्वरान आशिल्ली सोडवण जोडून आमकां पावलो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं प्रितीच्या वयलो बरी करून घरांत आसलेल्या घरांत मान आसलेल्या वंशोलमान सगळ्या तुका आयचो कोठाळ्यांचो आयला खुबे बरी दीस आनी उल्लेख जातली खुबे बरी पवित्र सापळे आमी तुमची गुणी तुमकां आमी आवडयता ताचे बरोबर आमचो मोग हुस्को आनी आमची माया
तुमचे सोने आम्ही पाठविता उदीक करून आमची जाणटी आमची पिढी बाबावरील सोने आमची काळजी आम्ही पाठविता पोलीस पावट हे वर्षे हे पवित्र सापळ्याचो दोबाचो आम्ही करता आनी ताचे कारण आमी सोगलीं जाणां कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आख्खो संवसार दुखान बुडलो आमी पळयता पूण ह्या वेळार आमची मागणी आमी चालू दवरल्या जावं ती पिडेमुखार असो आज मेरेन एक दोश विजया लोकांक ताचे कसो आमी कर्तव्या मागुया पावते समाधान बेगोणी ताका मेळ्ळें गोंयच्या धीर ह्या एकसूटपणा वेळार ताका एकामेकाचो आदार मेळ्ळो दोतोरां नर्सींग असो तांकां सोंसिता आनी तांचे आमी मागता आनी हे सभा झाडांची भावुकता दीस आनी रात हे पिढीची सोय करून तांचे कसो आमी मागुया तांकां बरे भशेन मागण्यांत दवरया जेजूचे पुनर्जीवन कोण आमकां निराशी जावंक दिना The joy and the hope of the resurrected Jesus surpasses all human pain and suffering. Rosja unsza moracia promocja, आमी ह्या पवित्र सापळ्यांत भितर सरया देवाचें दूत देवूच जाय मागीर अशें आमी खातेपणान ताचें दूत स्विकार केलें आजतान आमी पवित्र सापळ्यांत आसा हेच्या दिसाच्या समारंभांत आमी न्यायला तातूंत वांटो घेता आज आमी जेजूचे ताची दोगाची ताचो ताका येवका ताका जैतयता पवित्र शारांत आमी पळयला कशे तरेन देवची ताका आवडल्या दोगाच्या राजा राय आनी पातशाय कसो स्विकारलो आनी थोड्याशा दिसांनी तो 30 वर्सां जेजूची पोरतली आमी पळयता आमचे फुडें पवित्र रितून आसा जेजूचे क्रूश मरण आनी पुनर्जीवन आमी ध्यान केला भोवतीन तांदूळ मांडो घेवया आमच्या घराच्या चार भितर उदीक करून आमचे ओतरी कळतरीशी आख्खो घराको ह्या दिसांनी भोवतीन आनी फावते दिसून जेजूच्या दिसा येतल्या तेच भशेन आमी बरे भशेन न्हेसून रीत मोड्यांनी ह्या दिसांनी आमी मागण्यांत रावया ते 3 दीस जे आमी समोरून केल्या आमी जाता ते भशेन ह्या युट्यूबाचेर आमी घालते राव आनी तुमकां मेळ्ळें उपरांत ते फुडें अगदी एकवटान आनी अगदी भशेन तुमी वांटो घेवचो living in a spiritual union with the universal and the local church. वो तुमकां मेळ्ळा मेळोन तेन्ना दुसरी मागणी करूं जावं तो तेज जावं तो सायडीचो तेज जावं देवाचे काकुतीचो तेज पवित्र पुस्तक वाचून न्याडून पुरसाची माग आनी सभा आख्यान आमचे लागीं आसा and this is the testing time. आमचो बाबा तो पासून कसो आसा तो बरी भशेन आमी ह्या आत्मीक संवादांत आनी आत्मीकतायेंत आमी रावया. Let us remain in that spiritual union with one another. ह्या वेळाचो बरो उपयोग आमी करुया. Let us not waste this time. एकामेकांक लोळी करून आमच्या गोडचे गोड भावा पयलीं आमी पावया एकामेका कडसो मागया सांगा की वे क्वालिटी टायम फॉर द फॅमिली आमी घेवया वर्शी आमकां वेळ आसना एकामेकांक वेळ
वेग जावन आसा एकामेकां आमी दिवंक आयकूंक आनी उलोवंक शेवटाक आयच्या तळेचे आयदनां राणाच्या चुकी तुमचे PDC मेंबर्स हांचे वयल्याची तुमकां पावते दास्ती काळजी गरज आसा एकल्याच्या घरान त्यो पावते त्यो व्हडा मानान आनी बरे भशेन जावत्या तुमच्या दाराचे मुखेलदाराचे जावते तुमच्या वापरशी मुखेल स्वागताचे बरे भशेन जावती पुस्तकाची निशाणी जायते वस्तू भरगी करूंक जाणा बरी सोबितकाये सफाई तो आमी मनान देवाच्या आमच्या घरांनी आमी तो पडोवन येता आनी हे दिसाच्या पोस्टां मनाचो आनी ताच्या अनुष्णपणाचो उगडास करूया सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. Sobresor तुमचे सगळे आसूं आनी सोद पवित्र देवबाब आनी पूत आनी पवित्रात्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं वचून या क्रिस्ताची शांती